हाय सिरिल హలో చేస్తాను పాప हा सिरिल पळय आयच्या माणका मते कार्यावळी बसत थोडा वेळ दिवंक तयार आसा न्हय शुअर अरे माणका मोते तो सदांच पळयता म्हणजे आवडीचो प्रोग्राम हय देखून ह्या दिसाक आयज ह्या खिणात म्हाका तुजी गरज आसा होय आनी हांव चड कशाल तुवें म्हजो उगडास केलो म्हणून असोच तुवें सदांच आमचे बारीक बारीक कलाकारांचो उगडास करचो म्हजे कार्यावळ तूं पळयता म्हटल्यार तूं जाणा आसतलो की बारीक मोठे व्हडले ल्हान बायलो भुरगीं सगळीं ह्या कार्यावळींत आसतात ताका लागून सगळ्यांक आमकां आवड न्हू हय सिरील तुमकां हांव सांगोकूच विसरलो म्हज्या सांगाताक आसा सिरील आल्मेदा पळोवंक ल्हानसो दिसता पूण गिन्यानाक खूब हुशार ताणें जायतीं कांतारां कडल्यान बरे बरे तियात्र बरयल्यात आनी पालकाचेर हाडल्यात कला अकादमीच्या तियात्र सर्तीन तर ताणें वेगळोच आपलो लुगार करून दवरलेलो आसा ह्या वेळार आयच्या कार्यावळींत माय मासो आनी कुरबेरीत येवकार हां सिरील तुवें वेळांत वेळ काडलेलो आसा म्हणटच म्हाका दिसता तियात्रा वयर आमी थोडी भोव भासाभास केल्ली अदीक बरी तर तुजो कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनांतलो शो कसो जालो हे वाट बरो जालो लोकांनी मानून घेतला पळया सगळोच सांगता तुवें कितें दुसऱ्यान दाखयलां बरें दाखयलां म्हाका फकत म्हाजें ऑडियन्स पुरो म्हाका उमेद हाडटा ऑडियन्स तेका लागून सदांच हांव ऑडियन्साक कितें जाय तें दितां इतलेंच हय म्हणटच हे फावटी तुवें जी चाल केल्या ताचो फळ म्हाका दिसता हो एक सिजन इलेक्शनाचो सिजन म्हणटच फुडें वचोंक जाय हय पळोवया लोकांनी म्हटलां जायत्या जाणांनी मागलाय तियात्र करुया म्हणटा तियात्र बरो आहा हे पाट आमकां कितें दुसरें तुवें दाखयलां आनी म्हाजें सदांच दर एक तियात्र म्हाजो आठवेच तरेचो दुसरेच भाशेन म्हाजें बरोवप आसतप जावं लोकांक कितें जें पळोवंकूच ना तांणी तें दाखोवपाचें म्हाजी सदांच उमेद आसता लोकांक होय कारण हांवें आदींच फुडें म्हटलां की कला अकादमीक तुवें एक वेगळोच लुगार सांबाळून दवरला तेचेरूच लोकांक म्हाका लोक हय सारकें ताकाच लागून म्हाका लोक मानतात न्हू जायतीं कांतारां घडल्यात जायतीं कडेगांत कांतारां म्हटल्यार म्हाका दिसता ह्या वेळार सुरवातेकूच तुवें तुज्या तोंडांतल्यान एक कांताराच्या 4 वळी गुणगुणल्यात 4 वळी म्हणटा शुअर आनी हें कांतार हांव फकत सांगपाचें म्हटल्यार हें तियात्रीच पण म्हाका आयलें तें म्हाजे पांय कडसून म्हाका आयलां आनी हांव जातनाच तियात्रान सावन जल्मान आयलां म्हाज्या आंगान ती कला आसा म्हणून हें कांतार हांवें जें पयलेंच कांतार म्हळें सीडी काडल्या हांवें हो सिनेमा म्हजो ताका लागून हे 4 वळी त्याच ते ऑडियो सिडींतले हांव म्हणटा आनी हें कांतार म्हाजें सारकें फेवरेट कित्याक हांवें म्हाजो रस्तो हांवें कसो पालकांक सांगला ते सिडीन हांवें गायलेलें आसा हांव त्यो 4 वळी तुका म्हणून दायता मांयच्या कुसव्यांत हांवें जळोवन घेतला दुबावना म्हजे मांयचो पूत हांव पांयचें रोगोत धांवता म्हज्या शिरांनी घेवन भोंवता हांव ताचें आडनांव देवान दिल्यात म्हणून पालकां दिश्टी पडटा तियात्रीस म्हूण म्हाका वळखता गांव काजारी दोगां भुरगीं आसात म्हाका देवान घातलां कुरपेचें बेसांव हे म्हजे 4 वळी खरेंच तुज्या ह्या 4 वळी तुवें तुज्या जिवितान जें कितें केलां तातूंतल्यान दाखयलां आनी ते भायर तुवें तुज्या फॅमिलीक वाखाणलें तुज्या भुरग्यांक तशेंच तुजे बायलेक सिरील ही फावटीचो जो तुजो तियात्र तुवें पालकार हाडला ताचें नांव तुवें आमच्या ऑडियन्सांक सांगोन तातलें थोडें भोव कॉन्सेप्ट सांगता तियात्राचें नांव तोच पावस आयच्या जाण म्हणून लागलें तोच पावस कितें म्हाजे रिपोर्टरान म्हाका इंटरव्यू घेता आनी चाललें अरे कितें सांगूंक शकता तूं हेजे वयर हांव म्हणलें हांव सांगूंक शकना पूण तोच पावस कितें तो तुमी पळोवचो लोकांनी तर आतां पयलोच म्हाका सांगूंक तुका हें ना हांव सांगता म्हाजें कितें आहलें फकत आमचेर वतन वयता पावस तोच पावस सगल्यांकूच रावता जो आमच्या जाणट्यांचेर गेला तो आमचेरूच येतलो हीच म्हाजो कॉन्सेप्ट आहलो आमी त्या पासत आमी सदांच दुसऱ्यांक बरें करचें जाणट्यांचें पयलें चिंतचें हो म्हाजो मेन हांव तातूंत थोडी भर घालतां तें म्हटल्यार तोच पावस गरिबांचेर पडटा गिरेस्तांचेर पडटा चोरांचेर पडटा फोटिंगाचेर पडटा नागोणाचेर पडटा करप्ट मनशांचेरूय पडटा
म्हणटोच हेच भाशेन जो पावस पडून गेला आनी पडत आसा हाची देख घेवची तातलें बरें कितें आसा तें घेवचें. बरें कितें आहा तें घेवचें, वायट तो नाका, वायट पावस नाका, बरो पावसूच दवरया. सिरील त्याच पावसाचेर तुवें जायतें कितें सांगलें आनीक आमी ह्या वेळार मागुया की लोकांनी ह्या सिजनांत व्हडलो सिजन ह्या सिजनांत हो तियात्र व्हरचो, दुसऱ्यांकूय दाखोवचो आनी बरें तें कितें घेवचें. आनी म्हाकाय उमेद आसा लोकांक हें पळोवचें म्हणून. जायत्या जाणां कडेन मागलां बरें मागप्यां कडेन हो म्हाजो शो फकत तुमी लोकांक दाखोवया, कितें तरी हांवें दाखयलां बरें तें लोकांक कळोंक जाय. हांव सदांच म्हाजो काला कदेन केलो म्हणटा एक शो तरी भायर कोत्ताच, कित्याक लोकांक दाखोवपाक. म्हाका कडेन व्हडलो फायनान्स ना तरी पूण हांव जाता ते भाशेन लोकांच्या मदें तो तियात्र म्हाजो मांडटाच. आनी हे फावटी लोकांनी म्हाका उमेद दिल्या, जायते कॉन्ट्रेक्टरान सांगलां आपूण हे फावटी तुजो शो आमकां तुजो घालूंकूच जावो. पळयलें लोकांनी ते कॉन्ट्रेक्टरान येवन पळयलें, म्हाजें बरें मागपी ते. हांव म्हणटा तेडे घालचो तियात्र म्हाजो आनी लोकांक दाखोवचें हांवें जें कितें हाडलां तें तुमकां लोकांक त्या लोकांक मानता ह्या लोकांनी भितर मानून घेतलां जायत. आमचे पणजेकारांनी पणजेन जायतोच लोक येता, स्पेशल पळोवपाक येता काला अकादेमीचें तियात्र. काला अकादेमीन तियात्र जाता ते खरेंच ते पळोवपाक येता लोक. बारीकसाण तांकां कितें जाय ती मेवता तितून. म्हणून हीच म्हाजें इतलेंच हें आहा की हो म्हाजो शो दुसऱ्या ऑडियन्सा कडेन पावचो, जो ऑडियन्स ह्या काला अकादेमीन येवंक पावना पळय तांचे लागीं. सिरील तुका 2 अनुभव आसात. एक म्हटल्यार तियात्र सर्तीचे आनी दुसरें म्हटल्यार प्रोफेशनली तूं ह्या तियात्रांनी वावुरता, तूं न्हेसता. तर प्रोफेशनल तियात्र आनीक कला अकादेमींतल्या स्पर्धेंतल्यान भायर सरलेले तियात्र हातूंत थोडे भोव वेगळेपणां आसात. कित्याक आसा न्हू, हांगासर आमकां जायतें तुजें कला अकादेमीन जेन्ना स्पर्धा जाता सगळें बारीकचें बारीक आमकां सारकें स्थितीत दिवचो पडटा. कितें चुकोंक जायना, कितें हें जायना तशें जायना. लोक रोखडोच म्हणटा आरे हें चुकलें, तें मेन. दुसरें म्हणल्यार हांगासर मातसो तेजो वेगळोच रंग आसता कला अकादेमीन जें तियात्र आसता तें. आनी ते हे आमचो हो जो हितून प्रवास आसा न्हू तितून तो प्रवास आमच्या त्या ऑडियन्साक प्रोफेशनल दिवंक जायना. कित्याक हांवूय प्रोफेशनल नासता, थिंगासर कितें दिवंक जाय तें हांव म्हाजे दुसरेच भाशेन दितां आनी हांगा कितें दिवंक जाय तें हांव जाणा आनी हांगासरूय तांकां दितां. देखून हांव आमच्या ऑडियन्सा लागीं हात जोडून मागतां, सर्तीच्या ह्या कला अकादेमीच्या सर्तींनी जे तियात्र जाल्यात हातूंत जे भाशेन सिरिलान सांगलां ते भाशेन बारीक बारीक गजाली लोक पळोवंक येता. मेकअप, कस्ट्यूम, सेट डिझायन, बॅकग्रावंड म्युजीक, कांताराचें वेरिएशन, जे भाशेन जी ताणें पात्रां जे कलाकार रंगयल्यात तांचो रंग, तांचें वेगळोचार, तांचें उलोवपाची पद्दत, जे डायलॉगा मदलो बॅकग्रावंड बरोवन काडूंक जावो, कसो बरोवन येता हें ताणें तोकच घेवन केलां. म्हणटोच दुबाविरेंत फकत पणजे पुरतेंच न्हय पूण आख्ख्या गोंयभर असले फकत सिरिलाचेच म्हणना पूण असले सर्तींनी जातात ते तियात्र शिरूल तुमी तुमच्या मदें तुमच्या गांवांत व्हरोन ते लोकांक दाखोवचे आनी ताचो गोश्ट घेवचो. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाजो हो जो तियात्र हांव दाखोवंक सोदतां, जें कला अकादेमीन सेटअप आसा तसोच दाखोवंक सोदतां. हांवें आमच्या कॉन्ट्रेक्टरांकूय सांगलां म्हाका असोच दाखोवंक जाय, म्हाका पळोवंक जाय लोक कसो मानून घेता पळय तो. कित्याक हे तियात्र आतां पळय जायते दुसरो पॉप्युलर तियात्र जाता तें फॉर्मेट तेंच, पूण तें दुसरे भशेचें फॉर्मेट. हें फॉर्मेट न्हू तें, थिंगासर डाबाडाब करून उलोवप आसता तें हितून आसना. हय, कारण एक समज एक कोदेल आनी मेज दवरलो केन्नाच ताचो उपयोग जायना. थोडे जाण नकोच तें, तेका म्हणटा डायरेक्शन. तर तुजें डायरेक्शन मुखार वता आसतना सिरील आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी परत एक फावट आनीक 4 वळी म्हणून म्हणटा तूं म्हाका म्हणोंक कांय ना. सोबीत गोवा आमचो गांव, वल्ला साबार देड्यांनी, लांबूत उदकाचे दर्या, तशेंच ओरीस दोंगरांनी, आमचो गांव बोल्लोलो 5 4 शेतांनी, आयज तीं शेतां दिसोना, गोंय बोल्लां फकत बिल्डिंगांनी. खरेंच कांतारांतल्यान तुवें गोंयचो मोग आनी गोंयचो हुस्को दाखयलो. तर जे गोंयांत आयज जायतें करप्शन आनी जे जायतें कितें कितें घडत आसा, जावं पुलीस डिपार्टमेंट आमकां करचें उपकारना, हाचेर तुजें म्हणणें कितें? करचें उपकारना न्हू. पुलीस म्हणटा ते कायद्याचे राखणदार. कायद्याच्या राखणदारांक सद्या फ्री हँड म्हणटा तो ना. हाका लागून हांव म्हाजो सदांच निशेध मारप. कितें न्हू तें वय म्हणपी न्हू हांव, न्हू तें न्हू वय तें वय.
म्हाजी कांतारा पासून ती आयकलें आसतलें चडशीं गोंयचे हेजेर कितें इश्यू घेवन हांव करप हे पासून हांवें कांतार म्हटलां करप्शनाचेर म्हाका कितें वायट दिसलां तें हांवें म्हटलां तें आतां तें तुमी कशें घेतात तें तुमचे कडेन आसा हय कारण आयज आमी बारीक नदर मारली जाल्यार जे भाशेन पुलिसांचेर दबाव पडटा त्या दबावाक लागून जायतें कितें वायट जाता आयज जरी तर आमी पळयलें जाल्यार वचत थंय करप्शन ड्रग्स माफिया पुलीस स्मगलर पुलीस सगळे हितून पुलीस सगळे हितून हाचे फाटलें कारण मेन म्हणजे जेन्ना तांचें रिक्रुटमेंट जाता कारण आयज सरकारान जायते पोस्ट तयार केल्यात हय आनीक हे पोस्ट भरतलो जाल्यार फाटल्या दारान 5 लाख 10 लाख ह्याच पासत जो मनीस पयशे दिवन येता तो पयशे करूंक सोदता तें बरोंक जाय तेजें कारण तेणें कोणा कडच्यान रीण काडून हाडलें आसता तेणें पयले पयशे ताचे कडेन नासले आसतले तेणें हाडले ते भरपाक जाय म्हणून तो आपण तें काम करता देखून ह्या खिणांत आमी लोकां लागीं मागया हय की तुमी पयशे दिवन हे जॉब घेवचे न्हय आनीक पयशे जे कोण घेतात ताणेंय पयशे घेयनासतना जी सिलेक्शनाची पद्दत वापरतात जे मेरीट तेच पद्दतीन ते फुडें वयचे हय आनी फावो त्या मनशाक तो जागो मेळचो आनी हातूंतल्यान कामूय बरें जातलें कामूय जातलें आनीक सगलें आमकां महिला सद्या आमचे पोरचेक जी भिरांत आसा पुलिशेची ती भिरांत पयस जातली पुलीस खात्याचें उलयतलो जाल्यार सिरील आमी मुखार या तुवें साहित्यीक कांतारां कंपोज केल्यान तांचेर वेच्या आदीं हांव तुज्या लागच्यान जाणून जावंक सोदतालो हो जो तुवें तियात्र बरयला ह्या सर्तेंत हय पावसाचेर हय तर हो तुजो कितल्यावो तियात्र आतां कला अकादेमीन जो तियात्र हांवें केला तो स्पर्धेन तो म्हजो 6वो तियात्र हे फावट ताच्या पयलो हांव दुसऱ्यांक नाचलां खरें म्हटल्यार जे तियात्र बरयल्यात तांचो उगडास केल्यार अदीक बरें जातलें म्हाजो आमच्या ऑडियन्साकूय कळटलें की म्हाजो कितलो वावर केला म्हाजो पयलो तियात्र कला अकादेमीन हांवें घातलो तो उजवाडान भरलें दुसरो उतर तिसरो मोवाळ वीक चवथो वयज पांचवो पातक्यांचो मेळ सोयंबाचो खेळ आनीक आतांच केला तो म्हाजो 6वो तियात्र तोच पावस ताच्या पयलीं हांव जायते तियात्र गांवांत म्हाजे केल्या हांव पयलो प्रयोग म्हाजो गांवांत करून पळयतां कसो दिसता तो ल्हान ल्हान कलाकारांक हांव घेता आनी करता म्हाजे गांवचे जायतेच भुरगे आसा म्हाका खूब उमेद भोगता तांकां हाडपाक पालकार तांकां शिकयता तांकां खूब त्रास काडटा तेंच्या बरान तांकां दाखोवपाक एक्टींग करप कांतार म्हणप हे पाटी तुवें पळयलां आसतलें हांवें नवेच कलाकार तुवें पळयला जाल्यार हांव नोको पूण कलाकार नवे हांवें घातल्या भुरगेच घातल्या चडशे कित्याक प्रोफेशनल घाले म्हणटात ते म्हणटा कितें हांवें प्रोफेशनल घालून केलो पूण तशें ना हांवें बारीकूच भुरग्याक घालून म्हाजे तितलोच तियात्र ते भशेन बरोवन घेतलो देखून आमी आदींच फुडें लोकां लागीं विनंती केल्या की जे भाशेन सिरियलान वावर केला तशें दुसरेय वावर करता तांचो तियात्र तुमी लोकां मुखार व्हरचो आनी पळोवचो कारण फकत आमी जे सिनियर मोस्ट कलाकार आसात हांचेरूच तर आदन दवरलें जाल्यार फुडाराक कलाकार मेळचे ना आमकां नवे कलाकार मेळचे ना तेच जर तेच करीत जाल्यार तें सारकें न्हू आमी नवे हाडूंक जाय हांव जाल्यार म्हज्या तियात्रांनी सदांच नव्यांक पयलो ट्राय करता नव्यांक चान्स दिताच आनी म्हाज्या तियात्रान नाचोन आयज प्रोफेशनल जाल्ले आसा म्हाका दिसता ह्या खिणांत फुडलें उलोवप करच्या आदीं आनीक एक कांताराच्यो 4 वळी मनीस पारा पारा तशींच ती जनवारा पारा पारा देवाची रोचणा पारा पारा हे आमी सोगोट जाणा पा देवान तारा तारा जोण्याकल्या गिन्यान दिला पारा पारा जाणवो राखुणे मेवला पारा पारा पूण मनशाक सुबेज पावला गिन्यान चोडा सोन पळय मनशाक मनीस दुसऱ्या मनशाक रागान पळय कोत्ता पोरो गिन्यान उणें आसोन जानवर दुसऱ्या जनवाराक मोगान पळय कोत्ता जिवीत तारा पारा न्हू एक फुलांचो तुरो पारा पारा पूण एक कांट्याचो बरो तारा तारा आचेर नियाळ कोर